28 फेब्रुवारी 2014 पयली जे कितें पुराव्या सकट सांगू शकता तितलीच घरां कन्सिडर केली होती। त्यामुळे 28 फेब्रुवारी 2014 नंतर जर कोणें बांदल्या जाल्यार ताजेर म्हाका निलेशान सफाई दिवपाची गरज ना। ताजे नंतर कोणें बांदल्या जाल्यार ताजें डिमोलिशनाक वतलें। पण ताज्या पयलीं कोणाचें आसा जाल्यार ताका कशें रेग्युलरायज करपाचें ताका प्रक्रिया आसा। ती प्रक्रिया निलेशान ऑलरेडी चालू केल्ली आसा। पोमनिजरीचो विशय आनी सरकारी जमनीनी बांदलेलीं घरां ह्या संदर्भातले निर्णय येत्या वर्सान सगळे पूर्ण जातले। पोमन्यांनी ज्या तयार आसा स्वताहून करपाक तांकां प्रक्रिया पूर्ण करून बेगींतल्या बेगीन तो विशय मेकळो करपाचो आमी प्रयत्न करतले। जे तयार ना तांच्या संदर्भात कशा पद्दतीन करपाक येतले ताजोय विचार सरकार करता। पण येणाऱ्या वर्साक येणाऱ्या फायनान्शियल इयरान म्हणजे 18-19 ह्या वर्साक हे दोनूय विशयाची पॉलिसी सरकाराची ठरतली। पंचायती निलेशूय बरें काम करता, हांवें अजून ऑफिशियल अनाउन्समेंट करूं ना। पण तुमकां सांगता की आमी मोस्ट प्रोबेबली ताका ODFचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराची तयारी करपाची जबाबदारी गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या तर्फे ताका आमी ताजो प्रमुख करपाचें ठरयलां। म्हणजे हाज्या फुडें जे संडास सरकार दितले ते पयलींच्या टॉयलेटी भशेन आसचे ना। ते बऱ्या क्वॉलिटीचे टॉयलेट आसतले। ते जर तूं सारकें चल्ले ना जाल्यार हाजे कडेन कोण